लोकांनी एकाच पक्षाच्या फाटल्यान उबे रावचे असो उलो मारीत मायकल लोबोन भाजपाक सोडचिटी दिल्ली। उपरांत लोबो काँग्रेस प्रवेश करता अशी वावडी पातळिल्ली, पूण मायकलाच्या काँग्रेस प्रवेशाक आग्नेल फर्नांडिसान हरकत घेतल्या। पक्ष कितेंय निर्णय घेव, पूण आपलो आनी हेरांचो मायकलाच्या काँग्रेस प्रवेशाक खर विरोध आशिल्ल्याचे आग्नेलान सांगले। दुसरे वटेन आम आदमी पार्टीचो कळंगूटचो उमेदवार सुदेश मयेकारान म्हत्वाचे स्टेटमेंट केला। मायकलाक कशेय परिस्थितीत हरोवपाक जाय, ताची ही हार कळंगूट आनी गोंयचे दिश्टीन फायदेशीर आशिल्ल्याचे तो सांगता। पळयत ताचें म्हणणें। हांव तुमच्या मार्फत एकूच एक मेसेज दिवंक सोदता की जर तर तेका उडोवंक जावो तर सगळ्यांनी वांगडा येवचें पडटलें, आनी जर तर बीजेपी एग्रेसीव ना कालांगुटान तेका उडोवपाक जाल्यार हे कळोन दिसता की इट इज अ प्री पोल अलायन्स बिटवीन बीजेपी एंड द काँग्रेस। मायकल लोबो आता रिजायन जाल्ल्यार तुमकां कालांगुटान आता सपोर्ट कसो आसतलो? म्हाका सकाळच्यान कमीत ते कमी 50 फोन येयले। दिस इज अ पॉझिटिव्ह सायन की मायकल आयज जर तो काँग्रेसीन गेला तो वचपाचो आसा, रिजायन जालो, लोक रावताले आतुरतेन की तो रिजायन जावनी, फुडली दिशा कितें आसा तें आमी बसून करुया। कळंगूट काँग्रेस ब्लॉकाचे तुमचे अप्रोच आसतलो की तुमी अप्रोच करून तुमी तांकां सांगून की कळंगूट काँग्रेस ब्लॉक आमच्या संपर्कान आसा आनी तेंची पॉझिटिव्हिटी ही आमकां मेळिल्ली आसा। मायकल चड करून मंगळार दीस काँग्रेसीत प्रवेश करपाक शकता। ते उपरांत कळंगूट काँग्रेस समिती आनी हेर बाकीचे पक्ष कितें भुमिका घेतात ते पळोवचें पडटलें।